सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां करपाक आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्याचे मिसाचे भेटेन आयज आमी भेटयता 4 नोव्हेंबर बोंपाट सायबिणीच्या मानाक कितें भाशेन आयच्या दिसाक आमी मागुया अनाथ पांगूड पिडेस्त आनी एकसुरी आसात तांचे पासत भोव करून आमचे फिरगुजीन जी कोण असले परिस्थितीन आसात तांकां सगल्यांक आमच्या मागण्यान सायबीण मांयचे मजतीन तांचे पासत मागुया दुसरें तें आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या सिरील सेबेस्टियन आनी मॅरी सेबेस्टियन हांचे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आयज आमच्या मागण्यान दवरुया लिझेन डिकॉस्टा आनी लुसिया फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया पयल्या कुमन्यावाची तयारी करतल्या आमच्या 22 भुरग्यांचेर तांच्या कुटुंबांचेर आनी तांच्या संदेशकारांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांची तयारी बरी जावंक तांचेय पासत मागुया जी कोण बरी नात तांचे पासत आमी मागुया खेरीत भाशेन मागुया आमचो फाब्रिकाचो ट्रेजरर सेसिलो नुनीस तो बरो ना ताचे पासत मागुया ताका देवान बेगीनूच पेकोणेचो हात लावंक आयज बावाताची दिवटी पेटयता देवसुआ फ्रांसिस्को मेनेझीस आनी फामील नाकेली टोनी मिस्किता आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर बागून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं बोंपाट सायबीण मायेचे परबेचे तयारेचो 4थो दीस मारिया दुसऱ्यांच्या उस्क्यान बोल्लोली ओस्तरी पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा तिका आपले मावशे भयणीचो हुस्को तिका देव मंदिरांत सांडलेल्या पुता जेजूचो हुस्को तिका काना गांवांत गोरजेक सांपडलेल्या व्हंकल न्हवऱ्याच्या हुस्को असल्या साबार तरेच्या हुस्क्याक वतीन बोल्लोली तिचें कालीज जावन आसलें आपल्या हुस्क्यान भरलेल्या जिविता उद्देशी ती आपल्या पुताच्या बरेपणाची पयली परगुटणार जावंक पावली आमच्या कुटुंबान समुदायात आनी समाजांत अनाथ अपांगूल पिडेस्त एकसुरी आनी कोश्टांक आडकुलींक सांपडलेल्या सगळें हुस्को दाखयतली आनी मारये भाशेन तिचें घर जावंक पावूंक जेजूक परगटूंक आमी वावरूंक आमकां उलो आसा हेंच मिसांव आमी जिवंक आनी फुडें व्हरूंक आमकां मायेचे विनवणेन देवा बापाची कृपा हे मिसा बलिदानांत मागुया आनीच भावना मनान धरून हे पवित्र रितीन फावो ती परिवार घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यो सुदान सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्ग आनी संवसार तूं चलयताय तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळात तुजी शांती आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक हेब्रावान बरयलेले चिटीवेले वाचप भाव भयणीनो देवा लागीं मनशांचो संबंद सांबाळून तांचे खातीर देवा लागीं मनशां संबंद सांबाळून तांचे खातीर पातकां पासत
दाना आनी येवन समोरपूंक जण एकले महायाज्ञिकाक विंचून नेमतात. तो आपुणूच ओस्कोत देखून नेणारपणांत आनी चुकीन जे येतात तांचे तो चुचुरे करूंक शकता. हेच पासत पोरचेच्या पातकां खातीर तो येवन भेटयता. तेच परी आपल्याय पातकां पासत ताणें येवन भेटोवंक जाय. हो मान कोणेच आपणाकूच घेवंक जायना. आरोना परमी देवान ताका आपोवन जाय. तेच परी क्रिस्तानूय महायाज्ञीक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना. पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयज जल्म दिला. तेच परी आनीक एक सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलां, मेल्किसेदेके परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां घडोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जाता ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टा वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका संपरून केल्या उपरांत तो आपणाक कालतीस आसलेल्या सोगल्या सोडवणेच्या कारोन जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेका परी महायाज्ञीक म्हूण पाचारलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा. पोतून म्हणया, मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा. म्हज्या सोम्यांक सर्वेस्पराचें उतर हें म्हज्या उज्या आतां बॉस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांय तोला घालतां. जबाब, मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा. सियोनांत हांव सर्वेस्पोर राजपडवीचे भेटकाती तुज्या हातांत दिता. तुज्या सोत्रून वयर राजवट चलय. जबाब, मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा. जल्मांत हांव तूं राजा, पवित्रायेन परजोलीत. फांटे आदीं दोवो वरी तुका हांवें जल्म दिला. जबाब, मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा. सर्वेस्परान सोपूत दिलें उतर तो बदलचो ना. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा. जबाब, मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा. उद्गार. देवाचें उतर जिवी आनी सुटसुटीत. तें ताचे काळजाचे उतरेक आनी चिंतना पारकिता. सर्वेस्पराक जोय. Alleluia, 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 सर्वेस्po तुमचे सोवे असो. Marco pormone Gesù Cristaci शुभ वर्तमान. एक दीस जुवांचे शीस आनी फारिसी उपास करताले ते समोन कांय जाणांनी येवन जेसूक म्हळें, जुवांचे शीस आनी फारिसी उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्याक न्हवरो तांचे सांगाती आसो पर्यंत उपास करूंक जाता जायत तांचे सांगाता न्हवरो आसूसोर तांच्यान उपास करूंक जायना.
पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतूच ते उपास करतले. धुवन तुटूंक नासलेल्या लुगटाचो कोपो पोरन्या आंगोस्त्राक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरन्या लुगटाची सुतां काडटा आनी फाडो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोरन्या बुरल्यांनी कोण बोरिना. बोरीत जाल्यार बुरलीं फुटलोली आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी बोरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप काय बरें आमी घेतलां. हेब्रेवांच बरयलेले चिठी वेलें वाचप. देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तो शिकलो. आनी बाबा भयणीनो, मेल्किसेदेका बरी एकलोच एकलो यादनीक तो आसलो खरो, पूण खालतिकायेन आपल्याक दिल्लें कार्य जेजून ह्या संवसारान पूर्ण केलें. देवा लागीं मनशांचो संबंद सांबाळूंक आपुणूच आपल्याक ताणें खाली केलो. आयचें शुभ वर्तमान हेंच आमकां सांगता. आमी जायते फावटी घडयेक बऱ्यो वस्तू सांबाळूंक सोदता खऱ्यो, पूण आमी तातूंत बऱ्यो वस्तूंक फावो तो जागो दिवंक जाय, आदले वस्तूंक फावो तो जागो दिवंक जाय. समजुया, आदलोच कोरार आमचे लागीं आसलो, कितें जातलें आसलें काय? पूर्णपणी आमकां आमचे चळवळीचो इतिहास खबर जावंच आमकां माहिती मेळची नासली. आमकां नवोच कोरार आसलो समज आनी आदलो कोरार नासलेलो, तेन्ना आमी फक्त जेजून केल्ल्या कार्याची आनी ताका सूर आदी कसो आसलो हाचे विशीं घडये आमकां माहिती मेळूंक आमकां तितली जाणवाय मेळची नासली. पूण दोनी आदलो आनी नवो कोरार आमच्या पवित्र पुस्तकान आसा. देखून आदलो कोरार कशे परी नव्या कोराराक सुपूर्ण करता आनी सुपूर्ण करून जेजूचें येणें कशे तरी आदल्या कोरारान प्रभाद्या वरवीं आनी दुसऱ्या हेर महान मनशां वरवीं बाकीत केल्लें कशे तरेन तें सुपूर्ण जालें तें आमकां मेळटा. नाका लागून शिसू काय बरें आयची आपल्या शुभ वर्तमानांत हीं उतरां म्हणटा. आमी धुवन तुटूंक नासलेल्या लुगटाचो कोपो पोरन्या आंगोस्त्राक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरन्या लुगटाची सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. वय भाव भयणीनो, नवी आसा ताका आमी नव्यो वस्तू, नव्यो परंपरा आमी चलयता. आदल्यो परंपरा आसा जाल्यार त्यो बरे तरेन आमी सांबाळूंक गरजेच्यो. न्हय आमकां जाय ते भाशेन आमी कितें करता, आदल्यो परंपरा आसा त्यो नव्या काळार आमकां जाय ते भाशेन गुटलायता, आमकां जाय ते भाशेन नाचता. देखीक आमचे काजाराचे परंपरा आमी ह्या दिसांनी रोशे म्हणून आमी घालता. रोस सेरेमनी, कसली रोस सेरेमनी हांव नको, पूण रोस आसा तो आमी भाव भयणो गुटलायला आमकां जाय ते भाशेन. आमी कितें करता तें आमीच नको. रोस म्हणटा तो कितें आमीच नकळो. पयले सुवातेर बरे तरेन काय बरी परंपरा आमची गोंयकारांची बरे तरेन फकत फामिलीच्या बरोबर थंयसर आमी नाच, खंयचें जेवण, ही खंयची परंपरा आयली हांव नको. लोक जाय ते भाशेन तांतयां फोडटा, जाय ते भाशेन आनी कितें घालता, पीठ उडयता, जे न्हवऱ्याक जावं व्हंकलेक 3-4 मनशांक उबी दवरता, जाय ते भाशेन मौजा मारतात, जाय ते भाशेन पिवण खाण करतात. ही परंपरा न्हय. रोस करपाचें म्हणजे ते व्हंकलेक व न्हवऱ्याक एक तयारी आपल्या लग्नीक दिसाक कितें भाशेन बाबा तूं दिवन नितळ जाव, दोनी वाटेन, ओत्मीक वाटेन आनी तुज्या ह्या जिवितान कुडी वाटेनूय तुवें तयार जावंक गरजेचें. दुसरे आमचे वस्तू हेर आमी परंपरा करता त्यो आमी चिंतिना. दुसरो दीस म्हूण आसता परतोणें, तेवूय आमी कितें करता तें आमी नको. जायते फावटी ह्यो परंपरा आमकां लग्नीक दिसा दिल्ल्यो आसात त्यो आमी बरे तरेन सांबाळूंक गरजेच्यो. नाजाल्यार आज जेजू म्हणटा ते भाशेन नवो सोरो पोरन्या बुरल्यांनी आमी कोण बरिनात.
बोललो जाल्यार आतांच्या काळात जाता ते भाशेन ते फुटून सोरो नव्या बुल्ल्यांत आनी उरूंक जावचो ना. आमचे सगळें तशें जाता. कितेंय करता हो परंपरा म्हणून आनी ह्यो परंपरा करता आसतना आमी आमकांच बाबा भयणीनो दुसऱ्यांक एक्सपोज करता. आमी बेबदेकाय करता, आमी थंयसर ओदीक आनी ओदीक आमकां जाय ते भाशेन नाचता, पांपरेलां कशें आमी दिसता. सॉरी हें उतर म्हणलें म्हणून. पूण आमच्या जिवितान आमकां एक आमच्या पुर्वजांनी एक परंपरा दिल्या जाल्यार ती बरे तरेन आमी सांबाळूंक गरजेचो. ताचो आमी बरे तरेन उपयोग काडूंक गरजेचो. आमी तर गोंयकारां जावन क्रिस्तांवां जावन दुरुपयोग करता आमचे परंपराचो जाल्यार आमचें कोटा. आनी हेंच आमकां दर दिसाक आमी करूंक देव आमकां शिडकायता. आयच्या दिसाक अपांगूड आनी आमच्या ह्या वाड्यांत आमच्या गांवांनी आसलेल्याचो आमी उगडास करता. कित्याक आमी उगडास करता जाय? जायते फावटी आमी जायतो पयसो आमच्या समोरमणींत मोडटा. केन्ना काय कोणें तरी आपल्याच्या लग्नाच्या दिसा एक अपांगूड आसल्याक बरे तरेन एक वस्त हाडून दिल्ली आमी आयकता, जावं ताका एक व्हीलचेअर जावं एक वॉकिंग स्टीक केन्ना तरी आयकता आमी. हजारांनी लाखांनी आमी पयशे मोडटा भाव भयणीनो. पूण आमी असल्या मनशांक पावूंक तांकां एक मजत जावंक आमी विसरता. आजकाल आमची फॅशन जाल्या. आमी ओल्ड एजीन वेता, पयशे दिता, तुमी जेवण करात म्हणटा. आमी आमच्यो परंपरा आसात त्यो बऱ्यो तरेन सांबाळुया. आदल्यो आमकां दिल्यात आनी नव्यो परंपरा आसात त्यो मिसोड आमी करता आसतना कशे तरेन त्यो पाडच्यो बरे तरेन समजून घेवया. नाजाल्यार सगळेंच अमते गोडशाक उदक जाता. आयच्या दिसाक जेसू आमचे दोळे उगडटा तेन्ना सायबीण मायेक आमी मुखार दवरुया. कित्याक आपल्या जिवितान लग्ना वसऱ्यान गेली तेन्ना परंपरा कशे तरेन आसली ती जाणो आसली. आपूण आपलें दावल तिणें घालूंक ना. गरज पडल्यार तांचो सोरो काबार जालो तेन्नाच की तिणें म्हणलें तो सांगता तें करात. तांचो सोरो सोंपला तेन्ना ती कोणीच सांगनासतना तांची मजत तिणें केली. आमकांय भाव भयणीनो जायते सोयीक मेळटा. कोणी सांगची गरज ना, आमी प्रवचन करची गरज ना. पूण आमी पळयता जाल्यार आमी देखता जाल्यार असल्यो आमी फुडाकार घेवन आमच्या अपांगूड आमचे पिडींत आसलेल्या आमच्या कोश्टवतल्या भाव भयणांक मजत करूंक फुडें सरया. हीच कृपा सायबीण मांयचे आदारान आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C35 पेज नंबर 43. C35. Tuż tenian favos alos, pritumenam cadillo, munchachavaran kello, vedoi tautu kauno, wakani tuka, म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले फावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समोरोम करता तितले फावटी आमचे सोडवणेचो वाव तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतो. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काडयान सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रोचली. ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेलुली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्ताची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र. तोलपरांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन थोडा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरभोवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी जो आज आपल्याचो जल्माचो दीस समोरमता ते आमच्या कार्दियल फिलीप नेरी फेरांव आमच्या बिस्प साहेबाक, सिमा आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय सरल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदतान सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमचो कार्दियल आपल्या जल्माचो दीस समोरमता. किरीत भाशेन ताचे खातीर ह्या वेळार आमी मागुया. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोदवेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज
तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांचो आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारी पडूं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्पुरा सुर वायटांतली आमकां दिवा दया करून जिवितान सबोसकें आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या तरुणाक तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशेपणान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. येऊन आयलोय आमचे सारको मनीस आलोय सासना तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिरार करचे बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस आलोय सासना तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिरार करचे सोमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे सोमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे मनशा सोयमान कांता जालोय चक्रा रूपान दिश्टी पडलोय आमची पातकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाडटाय सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे सोम्या जेजू ये
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सुर्गीच्या उंड्यान दादोशी केल्याय तर एका काळजाचें एका मनाचें आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे सगलीं बरोबर. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बाबार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उत्सव तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरोवसो जागो. शिव वर्तमानाची बियां तोकोन आसतना वोपूंक तुजी कृपा आमकां नुसरूं. नव्या सर्गा आनी नवे प्रितमेच्या कोऱ्या बरवंशान रावतना ही बियां मनशा कुळाक तशेंच आखेर वचणे भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपय जावन सासणांक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागूं. हीच कृपा सगल्या संवसारांत सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमेन. बाबा भयणीनो, वाराड्याचे किरीत भाशेन फुटबॉल टोर्नामेंट जाल्लो कालच्या दिसाक आमची तरणाटीं थंयसर खेळटालीं आनी किरीत भाशेन कालच्या दिसाक वाराड म्हणजे डिनरी लेवल आमचे भुरगे हे पॅरीश यूथ आसा किरीत भाशेन बॉयज ते जिखले. तांचे लागीं मागतलो आसलो मुखार येवंक. प्रेसिडेंट आनी तांचे बरोबर आसा ते वांगडी मातशे मुखार येवन पादविकारा करची ट्रॉफी घेवंक मुखार येवचे. योहान बेगीन चलून येवचे तुमी. आमी तांकां ताळयो मारच्यो. गायन घेऊया T43 पेज नंबर 222. T43. Parti saibini tu amchi rani visona kagi maya amchi magni gurbadi yamka Sorgeci